आझादी का अमृत महोत्सव गोवा एट रेट 60 गोयचे 60वे मुक्तीचे वर्ष आणि हीच वेळ साधून गोय सरकारान सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. पेडण्या तालुक्यात आसतले, काणकोण तालुक्यात आसतले, बिचोली तालुक्यात आसतले, बार्देस तालुक्यात आसतले, आज तिसवाडी तालुक्यातल्या तालिगांव मतदारसंघातल्या ह्या कार्यक्रमाच्या उक्तावणीच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात तालिगांवच्यो आमदार आणि गोय सरकारच्यो रेव्हेन्यू मिनिस्टर मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, ज्यांचे आतांच तुम्ही भाशण ऐकले. ते सांताक्रूजचे आमदार म्हजे मित्र बाब टोनी फेर्नांडीस, आमचे पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, राज्याचे आमचे सेक्रेटरी फॉर रेव्हेन्यू मिस्टर संजय कुमार आणि त्याच बरोबर कलेक्टर नॉर्थ मामू हगे, व्यासपीठाच्या समोर आशिल्ले म्हज्या विविध खात्याचे सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आणि फील्ड फंक्शनरीज. हांव पळयतालो की वेगवेगळ्या 40 डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे अधिकारी ह्या कार्यक्रमाक हांगासर हजर आसात. गेले 6-7 कार्यक्रम म्हाज्या बरोबर सातत्यात शेनवार आसूं किंवा आयतार आसूं, पेडणे आसूं किंवा काणकोण आसूं, मुख्यमंत्र्यान जेन्ना सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला आणि तो कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आसतना लोकांची कामां त्याच वेळार थंयसरूच सुटावी जावची. मागीर जावं ते आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, जावं ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी सातत्यात सुटयेचो दीस म्हणून पळयना, बट त्या निमित्तांत लोकांची कामां जावची ही इच्छा घेवन सातत्यात काम करीत आसा. आनी कामां तरी कसली? सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें काम. कोणाचें तरी आधार कार्डाचें करेक्शन आसतलें, कोणाची तरी रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसतली, कोणाची तरी इन्कम सर्टिफिकेट आसतली, कोणाची तरी वोटर आयडी कार्ड आसतलें. गेली 60 वर्सां सातत्यात आमी पळयता की गोंयचें 60वे मुक्तीचें वर्स आमी मनयता आनी 60 वर्सां गेली. वेगवेगळ्या लोकांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या गेली. सरकार कितलीशीच आयली आनी गेली सरकारां कितलीशीच गेली. बट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात मागीर जावं ते मनोहर भाईतलें 2000तलें सरकार आसतलें, 2012तलें आसतलें, 2012 पासून आतां पर्यंत राज्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत बदल जर कोणी घडयला आसतलो जाल्यार तो मनोहर भाईच्या सरकाराच्या काळात मुद्दामून तुम्ही काडून पळयात. राज्यांतले व्हड व्हड रस्ते दिसता आसतले, पूल दिसता आसतले, बिल्डिंगो दिसता आसतल्यो, काडून पळयात तुमी. 2014 पासून आतां पर्यंत खऱ्या अर्थात ह्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट घडोवन आयला. मनोहर भाईंच्या नेतृत्वात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे आसतलो, मांडवीचेर जावपी 3रो पूल आसतलो, जुवारीचेर जावपी 2रो पूल आसतलो, आमच्या खांडेपारच्या न्हंयचेर जावपी 2रो पूल आसतलो. फक्त शहरी वाठारांत न्हू तर गांव वाठारांत सुद्दां तुमी पळयात वेगवेगळ्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. मागीर ती टुरिजम डेव्हलपमेंट आसतली, वेगवेगळ्या बिचाचेर वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आसतल्यो जाल्यार त्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळात आनी 2014 उपरांत तर ताका आमी आनिकूय बी नेटात आमी दिवपाक शकले. आमी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर आतां भर दिल्लो आसा. हांवें मुद्दामून म्हटलें की म्हाका मनशाचो विकास हो खूब म्हत्वाचो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सातत्यात जायत आयला आनी हाज्याय पेक्षा चड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां आमी करता. आनी म्हणून तर तुमी मुद्दामून स्पोर्ट्स सेक्टरांतलो डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट 250 कोटी रुपया खर्च करून आमी स्पोर्ट्स सेक्टरांत वेगवेगळ्या पेडण्या आसतलो, पणजेन आसतलो, मडगांव नावेलीत आसतलो, वेगवेगळे इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, स्विमींग पूल सगळे तुमी पळयात. लोकांक एकदां एक खंयचो तरी उरला तो दिसता. आमी सगळें कंप्लीट केलां तें दिसना. ह्याय काळात आमी 250 कोटी पेक्षा चड पयशे हे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खर्च केले. ह्याय काळात आमी टुरिजम डेव्हलपमेंटाचेर 150 कोटीच्या पेक्षाय चड पयशे हे टुरिस्टीक डेव्हलपमेंटाचेर खर्च केले. म्हणून तर पाट्या सारकिल्ल्या ठिकाणी कन्वेन्शन सेंटर आमकां खूब मोठें दिसून येता. आनी हें सगळें करीत आसतना आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो विकास खंयसरूच विसरूंक ना, खंयसरूच आमी फाटीं दवरूंक ना. आनी म्हणून सरकार तुमच्या दारी आसतलें, स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें, स्वयंपूर्ण युवा आसतले, विविध कार्यक्रम घेवन प्रत्येक कार्यक्रमाच्या भोवती आमच्या ह्या मनशाचो विकास तुमकां दिसपाक येता आसतलो. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय हें सातत्यात गोंयांतल्या मनशाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर. आनी म्हणूनच
आमी परत स्वयंपूर्ण युवा सुरू केलो. हांव अभिनंदन करता मॅडमीचें, तिच्या लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट खात्याच्या वतीन आमचे दोनूय स्वयंपूर्ण युवा कार्यक्रम हे अत्यंत खूब बऱ्या पद्दतीन तिच्या लिडरशिपीच्या सकयल म्हापसा आसतलो, फोंड्या आसतलो, दोनूय कार्यक्रम खूब बरे आमी ऑर्गनायज करपाक शकले. आनी गोंयांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरेच्या बरोबरूच प्रायवेट सेक्टरांतल्यो नोकऱ्यो आसतल्यो, बिझनेस आसतलो, करियर गायडन्स आसतलें, ह्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी मार्गदर्शन करपाक शकले. आनी खरोखरूच खूब बऱ्या पद्दतीचें आयोजन स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान जालें. ताकाच फुडें व्हरून आमी नॅशनल वुमन पार्लमेंट, नॅशनल यूथ पार्लमेंट, नॅशनल पंचायत पार्लमेंट येता ते 8 नोव्हेंबर पासून 12 नोव्हेंबर पर्यंत गोंयांतल्या सगळ्या महिलांच्या खातीर आसतले, युवकांच्या खातीर आसतले, पंचायतीच्या लोकप्रतिनिधी खातीर आसतले. ह्या पद्दतीचो पयलोच प्रयोग नॅशनल पंचायत पार्लमेंट ऑर्गनायज करपाचो गोंय सरकारात केला. हांवें कित्याक सांगता तर गोंयांतलो एकूय सॅक्टर आमच्या सरकारात सोडूंक ना. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन डेव्हलपमेंट. त्याच बरोबर गोंयांतलो प्रत्येक सॅक्टर, जावं तो एग्रीकल्चर आसतलो, हॉर्टिकल्चर आसतलो, डेरी फार्मींग आसतलें, नुस्तेकार आसतलो, किंवा आमचे युवक आसतले, महिला आसतले, लोकप्रतिनिधी आसतले, सगळ्या सॅक्टराक सांबाळून घेवपा खातीर विविध कार्यक्रम आमी सातत्यात करीत आसा. आनी आमचें सरकार ह्या सगळ्या सॅक्टराक फुडें घेवन वचपाचें काम करता. आनी तें काम निश्चितच रित्या आमी फळां रुपाकूय हाडलें, तितूंतल्यान आमी बदल घडोवनूय हाडलो. हें काम आमकां सगळ्यांक दिसपाक लागलेलें आसा. आनी बरेचशे फावटी हें काम दिसता म्हणून थोड्या जाणांक तें काम जमता. बऱ्याच जाणांक आतां नुस्तेकारांची याद जावपाक लागलेली आसा. बऱ्याच जाणांक आतां दुधकारांची याद जावपाक लागलेली आसा. बऱ्याच जाणांक आतां युवकांची याद जावपाक लागलेली आसा. म्हणून तांकां तें मेळपाक आतां वचपाक लागलेलें आसा. आमकां हें आतां सांगपाची गरज ना. फाटलीं 2.5 वर्सां हांव नुस्तेकारांकूय मेळटा, हांव दुधकारांकूय मेळटा, हांव शेतकारांकूय मेळटा, आनी हांव म्हाज्या बाजारांत आसतल्या फुलकारांकूय मेळटा. तांच्योय समस्या जाणून घेता, तांच्योय समस्या सुटाव्यो करता. मुद्दामून काडून पळयात. मुद्दामून तुमी गोंयांतल्या दुधकारांक विचारात. अरे जवळपास 1,60,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट दुधकारांक लोन दिवपी 20 कोटी पेक्षा लोन चड आतां पर्यंत आमी रिलीव केल्लें आसा. 20 कोटी पेक्षा चड विदावट इंट्रस्ट. विचारात वचून त्या दुधकारांक, विचारात वचून त्या नुस्तेकाराक. मत्स्य संपदा योजना तांच्या पर्यंत पावोवपाचो हाज्या पयलीं केन्ना प्रयत्न जावंक नाशिल्लो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत मत्स्य संपदा योजना सुरवात केली. म्हणून तर आमच्या त्या नुवें गांवांतल्या नुस्तेकाराक 8 लाखाच्या पेक्षा चड सबसिडी मेळ्ळी. ते सांगतात आमकां सबसिडीच्यो गजाली. हात्या खातीर प्रत्येक नुस्तेकाराक विचारात. पयलेच फावटी ताका कृशी कार्ड मेळ्ळा, पयले फावटी तिची ताका वळख मेळ्ळी. आमी नुस्तें घेवन भोंवपी बसपी आहा पळय न्ही, तांकांय आयडेंटिटी कार्ड दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ फिशरीजच्या डिपार्टमेंटाक जो जो कोण तेज्या पर्यंत येता, तेज्या पर्यंत येताच न्ही, आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट नुस्तेकारा पर्यंत वचून पयलेच फावटी ताका आयडेंटिटी कार्ड दिवपाक लागला. पयलेच फावटी ताका लोन मेळपाची सुविधा ही आमच्या सरकारान उपलब्ध केल्या. मागीर ते कृशी कार्ड आसूनी, सॉयल हेल्थ कार्ड आसूनी, नुस्तेकारा खातीर किसान क्रेडीट कार्ड आसूनी, दुधकारा खातीर किसान क्रेडीट कार्ड आसूनी, हाज्याय व्यतिरिक्त जो गाडो म्युन्सिपाल्टीच्या फुडें लायतालो ताज्याय खातीर उद्योग आधार कार्ड आसूनी, आमी आमच्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या अंतर्गत म्युन्सिपाल्टीच्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या गाडे धारकांक जे आसा प्रधानमंत्री स्वनिधी अंतर्गत म्हणजे बिचोले आसूनी, पणजे आसूनी, सगळ्या म्युन्सिपाल्टींतल्यांक इंट्रस्ट फ्री लोन दिवपाचें काम हें आमच्या सरकारात केलां. आमी फक्त उलयना, आमी कामूय करता. आनी ताज्या उपरांत तें काम सरकारा पर्यंत व्हरपाचें म्हणजे लोकां पर्यंत व्हरपाचें काम हें सरकारान आमच्या सातत्यात केलां. म्हणून तर वेगवेगळ्या खात्याच्या मार्फत म्हजे वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी, तुमकां जाय जाल्यार तुमी प्रत्येक खात्यान वचून विचारात कितें बदल जाला. आनी तोय बी केन्ना पॅन्डेमीकच्या काळात, जेन्ना हो पुराय देश कोविडांतल्या महामारी वांगडा झुजतालो. पुराय देश जेन्ना म्हणजे पुराय राज्य तावते सायक्लोनाक म्हणजे सफर जाल्लें. पुराय राज्य जेन्ना फ्लडांतल्यान वयतालें. आनी हें सगळें करता आसतना कोविडाच्या बाबतींतूय आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. ताच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमी उबें केलें. कोविडाच्या बाबतींत लागपी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट दिली. आनी कोविडांत जे देवा घरा गेले तांकां घरच्यांकूय मदत दिवपा खातीर आमी विसरूंक ना. एक्स ग्रेशिया 2 लाख आसतले प्लस एडिशनल 50,000 रुपया दिवपाचें काम आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात ऑलरेडी सुरू केलां. तांकां एडिशनली 50 म्हणजे 2.5 लाख रुपया जो मूळ गोंयकार आसा, जाका 15 वर्सांची रेजिडन्स आसा, ताका 2 लाख प्लस 50,000
तेय दिवपाक सुरवात केला. ताच्या बरोबरच कोविड रिलीफ पॅकेज 5,000 रुपया हे त्यांच्या घरांनी पावचे. हे सरकार सेन्सिटीव आसा. आमकां चिंता आसा. आमच्या विधवा भयणीची चिंता आसा. आमकां अपंग भावाची चिंता आसा. आमच्या जाणटेली आवयची चिंता आसा. हे सरकार सेन्सिटीव आसा. लोक कितें म्हणटा तितून हांव वचना. आनी म्हणून तर तावते सायक्लोनाच्या वेळार मदत करपाक आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. म्हणून तर फ्लडांत जेंची घरां गेली तांकां पयलीच फावटी तांकां 50,000 पासून 2-2 लाख रुपया हे आमच्याच सरकारान दिले. आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी हांव जेन्ना दिवपाक गेलो थोड्या जाणांनी फॉर्म भरूंक नासले. कित्याक खबर आहा? कोणाक जाय सरकाराची भीक गाय म्हणून 2,000 रुपया येतले म्हणून. कारण कलेक्टर हेज्या पयलीं 2,000 रुपया दिताले. पयलेच फावटी मॅडमीन इनिशिएटीव्ह घेवन परत एकदा स्कीम डिझायन केली आनी जवळपास मिनिमम टू मिनिमम 50,000 रुपया जे आसा त्यांच्या घरा कडेन मेळपाक लागले. म्हणून लोकांनी परत एकदा फॉर्म भरपाक सुरवात केली. आमकां दिसतलें म्हणाले 2,000 रुपया मेळटले म्हणून. कोणाक जाय ती सरकाराची भीक गाय म्हणून. ह्या पद्दतीन तेंची रिएक्शन आशिल्ली. बट जेन्ना 50,000 रुपया मेळपाक लागले आतां आमी परत एकदा फॉर्म भरता, म्हाका पयशांची गरज आसा हें सांगून लोकांनी परतूय फॉर्म भरलो. लोकांचो विश्वास आमच्या सरकाराचेर आसा आनी निश्चितच रित्या म्हणजे हर एक खात्यांतले तुमी म्हणजे मंत्री पळयात, तेजे डिपार्टमेंट्स पळयात आनी प्रत्येक खात्यांतले प्रत्येक काम हें लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करीत आसा. हांव वेगवेगळी 40 डिपार्टमेंटाचे म्हाजे 40 अधिकारी आनी तांचो फील्ड स्टाफ हांगासर आसा. तांच्या कडेन तुमी उलयात, तुमच्यो समस्या जाणून घेयात. म्हणजे बापटोनीन जशें म्हटलें, मॅडमीनय म्हटलें, आत्तां जरी जाली ना जाल्यार निश्चितच जे सुटावे प्रश्न जाता ते आयच्या आयज सुटावे करतले. आनी चुकून जर इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आसत किंवा कदाचित ताका पेपर थंय सबमीट करपाचे आसत जाल्यार तुमकां ते वेवस्थीत गायडूय करतले, वेवस्थीत मार्गदर्शन करतले. आज ना सोमार दीस आमच्या ऑफिसांत यो, तुजो तो प्रश्न सुटावो जातलो. आनी हे सगळें जाता आसतना आमचें हेल्थ डिपार्टमेंट सुद्दां फाटीं सरूंक ना. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाची पुराय टीम, मागीर जावं तो गायनेकोलॉजिस्ट, जावं तो ऑर्थोपेडीक, जावं तो MD मेडिसीन, जावं तो स्टाफ सगळो तोय हांगासर येयला. लोकांच्या आरोग्याची काळजी आमकां हांगासर आसा. लोकांचे DDSSY गोंयांत पयलीच आमी जेका म्हणटा की 2.5 लाख रुपयाचो इन्शुरन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आनी खंयच्याच राज्यांत मेळना, फक्त गोंय राज्यांत एवेलेबल आसा. त्या कार्डाची हांव बऱ्याच जाणांक विचारलो कार्डाची किंमत कितली काय म्हणून. थोड्या जाणांनी सांगलें म्हाका 160 रुपया म्हणून. कारण आमी 160 रुपयाच तेजे घेताले. लोकांकूय बाबड्यांक खबर नाशिल्ली त्या कार्डाची किंमत 2.5 लाख आनी 4 लाख आहा म्हणून. तो म्हणटालो आमच्या बायन ते भायर उडयले म्हणटालो. कोणूच सांबाळून दवरूंक नाशिल्लो, कारण तेची किंमत 4 लाख रुपया आसा. तुमी जेन्ना हॉस्पिटलांत तुमकां जेन्ना दोतोर सांगता तुजें बील आतां 2.5 लाख जालां, तें कार्ड घेवन यो, मागीर कार्ड सोदूंक वयता. तेन्ना तांकां कळटा की त्या कार्डाक 4 लाख रुपया किंमत आसा म्हणून. मागीर परत आमदारा कडेन येतात, आतां तें कार्ड रिन्यू करून दी म्हणून. म्हणून सरकार करीत आसलेल्या बऱ्याचशा कामाची चत्राय, बऱ्याचशा कामाची आमकांच खबर नासता की त्याचो मोल कितलो तो. हांव कालच्या स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान हांव बऱ्याच जाणांक विचारतालो. म्हाज्या समोर 2,000 युवक आशिल्ले. हांवें म्हटलें सरकार जें काम करता तुमकां कळपाक आमी गोवा ऑनलायनचेर सर्विसीस सुरू केले. तितून आमचें म्हटल्यार खंयच्या स्किमींतल्यान तुमकां सगळें काम कळटलें काय म्हणून. 2,000 भुरग्यां पैकी फक्त एकूच भुरगो मेळ्ळो. नो युअर स्कीम हाजेर चल म्हणजे सरकाराच्यो 162 स्किमी कळटल्यो. जर आमी वचून ऑनलायन हेजेर पळयलेंच ना सरकार कितलें काम करता, सरकारांतल्यो येवजण्यो कितल्यो लोकां खातीर आसा, अंत्योदय तत्वाचेर पावपा खातीर. म्हणजे हांव जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर म्हणटा तेन्ना समाजांतल्या शेवटच्या घटकाचेर जेच्या पर्यंत कोणूच पावना, मागीर त्या जाणटेल्या त्या घरांत रावपी ती जाणटेली आवय आसतली किंवा तो अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, तांच्या पर्यंत म्हाजें सरकार पावचें, आमचें सरकार पावचें म्हणून तर आमचे सरकारी अधिकारी हर रित्या काम करीत आसा. पण ते तितक्याचेरूच जावचें ना. सगळे जाण ते सगळ्या पर्यंत पावतले अशें जावचें ना. ते पावपाक म्हाका दिसता आमचे सगळे लोक प्रतिनिधी आसतले, पंच आसतले, सरपंच आसतले, कावन्सिलर आसतले, राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले. हांव राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटा आसतना इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कोणीय करचे कांयच हरकत ना. मागीर ताच्या खातीर BJP, काँग्रेस, MGP हेच जाय अशें ना. फक्त येवन फुटबॉलाचेर किक मारली म्हणून जावचें ना. लोकां पर्यंतूय वयचें पडटलें, लोकां पर्यंतूय पावचें पडटलें. हांगासर येवन फक्त देवळां भोंवली म्हणूनय जावचें ना, लोकांची घरांय भोंवचें पडटलें. म्हजें आव्हान आसा
सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आवाज आसा, अंत्योदय तत्वापर्यंत सरकाराच्यो योजना व्हरपाक अवश्य काम करात. लोकांक कळोनी कोण कितले काम करता ते. अरे सरकार सगळ्या खातीर उगणें आसा. सरकार सगळ्यांची कामां करपा खातीर आसा. आमच्या खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान कोण कोणाचें काम घेवन येयला जाल्यार आडोवंक ना. फक्त आंदोलन करपाक मात येतात. आंदोलन करून आमच्या ताका जाप विचारपाक येतात. ते गृह आधाराचे पयशे अजून कित्याक घेवंक ना काय म्हणून आमची डायरेक्टर थंय बसल्या. अजूनही आमच्या भयणींनी फॉर्म भरपाचे उरल्या. ते कित्याक अजून भरून जावंक ना काय म्हणून येयात. नवीन फॉर्म भरून तिच्या कडेन येयात. ती दिवपाक तयार आसात. नरेगाच्या अंतर्गत अजूनही लोकांक रजिस्टर्ड करात. आमची डायरेक्टर हांगासर बसल्या. ती रजिस्टर्ड करून घेवपाक तयार आहा. पयलेच फावटी 2.5 कोटी रुपया मनरेगाच्या वर्करांक आमी गोंयकार आमच्या भावा आनी भयणींक वाटले. कितले 2.5 कोटी रुपया. विचारात मेणकुरे आसतले, साळ आसतले, हेवटेन कुंकळे आसतले. ह्या पयलीं केन्ना हें जावंक नासलें. 2.5 कोटी रुपया खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिताले. कोण तरी भायरसून येतालो, ते काम करतालो. अर्दे जातालें, अर्दे जायनासलें, ते वयतालें. पण तेच 2.5 कोटी रुपया आमच्या गांवांतल्या मनरेगाच्या अंतर्गत जेंकां आमी रजिस्टर्ड केले तांच्या पर्यंत ते पावले. हांव अभिनंदन करता तिजें. पयलेच फावटी हो फरक दिसून येता आमकां. राज्यांत अशा पद्दतीचो केन्ना जावंक ना. विचारात त्या शेतकऱ्यांक ज्यांच्या कार्डाचेर कंटिन्युअसली 6,000 रुपया हे पयलेच फावटी आयले. 9,000 शेतकऱ्यांच्या कार्डाचेर 6,000 रुपयाची किंमत जेका आसा त्याच्या कार्डाचेर, ज्याच्या अकाउंटाचेर आयज पर्यंत एकूय पयसो नाशिल्लो, त्याच्या कार्डाचेर जेचा 6,000 रुपया येता ताका तेजी चिंता आसा. वेगवेगळ्या म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांक विचारात. बरेचशे स्वयंपूर्ण मित्र हांगा बसल्या. अरे हाज्या पयलीं गेल्या 60 वर्सांक कोणूच सरकारी अधिकारी त्या ग्रामपंचायतीन बसूंक नासलो. तुजें कितें जालें, तुजें कितें जालें, तुवें इन्शुरन्स घेतलो काय, तुवें अटल आश्रा घेतला काय कितें, तुवें गृह आधार भरला काय कितें, तुका व्हीलचेअर जाय काय कितें, तुका इयरिंग मशीन जाय काय कितें, तुका लॅपटॉप जाय काय कितें. अरे ब्लायंड आसलेल्या एखाद्या भुरग्याक जेन्ना मोबायल फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या डिपार्टमेंटाचो अधिकारी व्हरून दिता तेन्ना तेजो आनंद कितें हो ताच्या कुटुंबाक कळटा. आनी म्हणून म्हटलें हांवें 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीन 191 ग्रामपंचायती आणि त्या 14 म्युन्सिपाल्टींनी स्वयंपूर्ण मित्र बसल्यात. कित्या खातीर बसल्यात? त्या गांवांतले फक्त रस्ते आनी गटारां करपाक न्ही, त्या मनशाचो विकास करपा खातीर, ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर. जो म्हजो अपंग भाव जेका व्हीलचेअर जाय आशिल्ली, कदाचित एखादो कोण आमची विधवा भयण तिचो फॉर्म भरपाचो उरला आसतलो, हांचें काम करपा खातीर 191 ग्रामपंचायतीन बसल्या. आनी जेन्ना हांव वचून तेन्ना रिव्ह्यू घेता तेन्ना हांव सांगता एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्याच्याय पेक्षा चड म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र सकयल्या लोकां पर्यंत पावपाक लागल्या आनी काम करपाक लागल्या. हें काम लोकांक कळपाक लागलां. म्हणून तर लोकांक भंय दिसपाक लागला खरंच गोंय स्वयंपूर्ण जायत काय कितें. म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हाडपा खातीर बरेच जाण म्हाका जे विरोध करपाक लागल्या ते म्हाका राजकीय विरोध न्ही, खऱ्या अर्थात गोंय स्वयंपूर्ण जावपाची सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हांव केलो म्हणना, बिलकूल हांवें केलें म्हणना. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हांवें 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा समेस्त गोंयकारांक आव्हान केलें की माननीय मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत, नव भारत निर्माणाचें स्वप्न आमकां दाखयलां. हो भारत देश नवीन जावपाक जाय आसात जाल्यार ह्या प्रत्येक तरणाट्याच्या हाताक काम मेळपाक जाय, ताका स्कील डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. प्रत्येक तरणाट्याक कितें ना कितें तरी, हांव म्हणना सगळ्यांकूच 100% गव्हर्मेंट नोकऱ्यो मेळटल्यो, पण ताका गव्हर्मेंट नोकरी नासत जाल्यार प्रायवेट नोकरी मेळपाक जाय, प्रायवेट नोकरी नासत सेमी गव्हर्मेंट नोकरी मेळपाक जाय, ताका खंय तरी ताणें बिझनेस करपाक जाय, ताचें करियर घडपाक जाय. आनी हाकाच लागून आमी स्वयंपूर्ण युवा आसतले, डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें, HR कॉर्पोरेशन आसतलें, वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनां फेलोशीप आसतली, एप्रेंटिसशीप आसतली, अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान प्रत्येक युवका कडेन कनेक्ट जावपाक लागला. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तांच्या कडेन उलोवपाक लागल्या, नुस्तेकारा कडेन उलोवपाक लागल्या, फुलकारा कडेन उलोवपाक लागल्या, दूदकारा कडेन उलोवपाक लागल्या, गांवांतल्या अपंग भावा कडेन उलोवपाक लागल्या. प्रत्येक पंच सरपंच हांच्या मार्फत सगळ्यांच्यो समस्या सोडोवपाक लागल्या. मुद्दामून वचून पळयात, म्हणजे काणकोणा वचून पळयात, पेडण्यान वचून पळयात, बाळपण वचून पळयात, प्रत्येक गांवांतल्यान पळयात. स्वयंपूर्ण मित्र तांच्या वांगडा उलयता, तांच्यो समस्या सोडयता. ह्यो थोड्या जाणांक नाका जावपाक लागलेल्यो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा, ज्या पद्दतीचो विश्वास
तुम्ही 100% वॅक्सिनेशन पुराय करता असताना म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, कलेक्टर डिपार्टमेंटाचो स्टाफ हांच्यांनी दाखयलो. माननीय मोदीजीच अभिनंदन केले, गोंयकारांचे अभिनंदन केले. हांव माझ्या म्हणना सरकाराच्या म्हणना समेस्त गोंयकारांचे अभिनंदन केले. 100% वॅक्सिनेशन तुम्ही पुराय केला. दुसरो डोसूय वॅक्सिनेशन आमकां पुराय करपाक जाय. चलात जे ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा, हांव वॅक्सिनेशन घेवचोच ना, कशें जाता तें पळयता म्हणटलो, म्हाका घेवपाचेंच ना. अरे खंय तरी म्हणजे तुका दिसता की गोंयान 100% वॅक्सिनेशन जावचें न्ही म्हणून तर हांवें घेवंक ना मरे आनी जालें कशें काय म्हणून. वॉट इज दीस? अरे आमकां तर म्हणपाक जाय की गोंय राज्य कोरोना मुक्त करपाक जाय. चलात इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, चलात बेगीन घेयात हें आमकां सांगपाक जाय. दुसरोय डोस जाता तितके बेगीन घेयात. आमकां गोंय राज्य कोरोना मुक्त करपाक जाय. म्हाका अभिनंदन, हांव अभिनंदन करता समेस्त गोंयकारांचे. माननीय मोदीजी दुसरे फावटी सगळ्या गोंयकारां कडेन उलयले स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. हाजी सगळी क्रेडीट म्हज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र, सगळ्या अधिकाऱ्यांक जे प्रत्येक शेनवारा आपलो टायम दिवन गांवांत वचून काम करता तांकां दिता. आनी खऱ्या अर्थात ते सगळ्या लोकां पर्यंत पावले आनी खऱ्या अर्थान त्यांनी काम सुरवात केलें. म्हणून तर आमी टार्गेट अचीव करपाक शकले. हर घर नल से जल 100%, ओपन डेफिकेशन फ्री 100%, इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक घरात 100%, प्रत्येकाक आमी म्हणजे त्याच्या आधार कार्डाक लिंक करून दिवपा खातीर, UDID कार्डा खातीर प्रत्येक सरकारी योजना मागीर केंद्र सरकाराची आसतली, राज्य सरकाराची आसतली, सोशल सेक्युरिटी आणि फायनान्शियल सेक्युरिटी सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले. फक्त आणि फक्त म्हणजे गावातले आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, पंच, सरपंच, आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, वयल्या पहिल्या अधिकाऱ्यापासून पंचायतीतल्या त्या स्टाफापर्यंत सगळे खूप मोठ्या पद्धतीत काम करपाक लागल्या. म्हणून तर आम्ही खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णतेकडे वचपाक लागल्या. येता ते 19 डिसेंबर 2021 या दिसा आम्ही 60वो मुक्तीचो वर्ष मनयतले. आणि हे मनयता असताना अभिनंदन गावातल्या पंच, सरपंच, स्वयंपूर्ण मित्र या सगळ्यांचे करपाक जाय. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक म्हणजे सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या निमित्तान नवीन ऊर्जा घेऊन परत एकदा सगळे कामाक लागल्या. निश्चितच हांव खूप खूप अभिनंदन करता माझ्या सगळ्या स्टाफाचे, ज्यांच्या सहकार्यात मागीर सरकार तुमच्या दारी आसतलो, स्वयंपूर्ण युवा आसतलो किंवा स्वयंपूर्ण गोंय आसतलें. विविध कार्यक्रम आम्ही सातत्यात लोकां खातीर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाक लागलेले आसा. आणि ते कार्यक्रम यशस्वी जावपा खातीर खऱ्या अर्थात जर कोणाचो सहभागी आसात जाल्यार सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आमच्या म्हणजे वयल्या लेवलापासून पिवन लेवल पर्यंत ज्यांच्यांनी काम केले तांचे अभिनंदन आम्ही करपाक जाय हे म्हाका दिसता. आणि निश्चितच आयच्या सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज तालिगांवात तुम्ही सगळ्यांची वेगवेगळ्या सांताक्रूज, सात आंध्र या वेगवेगळ्या मतदारसंघातले हांगासर जे लोक आयल्या त्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करता. आणि इतले आश्वस्त करता की तुमच्या एकट्याचेय बी आयच्या दिसा एकूय काम उरचें ना. तुम्ही जे काम घेऊन आयिल्ले आसा ते काम पुराय जातलें. आणि इतकेच न्ही, फुडल्या उरलेल्या दिसांनी जर तुमचे काही कामां उरले आसात जाल्यार मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आसाच गेली कितलीशीच वर्सां सातत्यात लोकां खातीर काम करीत आसा. हाज्याय फुडें म्हणजे तिच्या डिपार्टमेंटाचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आसतलें, IT डिपार्टमेंट आसतलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें. पयलेच फावटी आमकां कितलेशेच बदल आणि तेय बी लोक उपयोगी कामां तिच्या डिपार्टमेंटांतल्यान जाता आसतना दिसतात. काढून मुद्दामून पळयात. अरे जिच्या IT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे डिपार्टमेंट कदाचित तुम्ही थोडे जाण अजूनही वचूंक नासतले. 10 लाख रुपयाची सबसिडी आम्ही IT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत स्टार्टअपाच्या सकयल दिता. आणि आतापर्यंत गोंयकारांनी कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात ताचो फायदो घेतला हेय तुमकां खबर ना. मॅडमीच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत पहिलेच फावटी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आम्ही मॉडेल करियर सेंटर सुरुवात करपाक शकले. ज्या मॉडेल करियर सेंटर CIIच्या मार्फत सुरू करता असताना आम्ही म्हणटले की प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट सेक्टरात न्ही 600 लोकांक आतापर्यंत प्रायव्हेट सेक्टरात इंटरनॅशनल मल्टीनॅशनल कंपनीत आम्ही जॉब दिवपाक शकले. करियर गायडन्साच्या मार्फत वेगवेगळ्या म्हणजे हांव अभिनंदन करता मॅडमीचे फक्त तालिगांवात न्ही तर तिजो डिपार्टमेंटाचें काम हे पुराय गोंयभर आणि खूप इम्प्रेसिव्ह रित्या काम करता असताना दिसता. अरे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम गेले कितलीशीच वर्सां म्हणजे फुडें दुकरान आशिल्लें. पयले फावटी मॅडमीच्या नेतृत्वाच्या सकयल रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातलें काम हांगासर स्वार्थ ना तर हांगा लोकहितार्थ कामां आमकां तिच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करपाक मेळटा. म्हणून हांव तिचें अभिनंदन करता. पयलेच फावटी म्हणजे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हो आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत पळयता. तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या तिच्या अंतर्गत तिने केन्ना धाडूंक ना सांगले लोक उपयोगी कामां जर आसात जाल्यार CM सर आपूण तुका सांगता की खरोखरूच आमी हांगासर बसले आसत जाल्यार लोकां खातीर बसलेली आसा. म्हणून मोठ्या अभिमानान सांगता ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस ज्या सगळ्यात चड जर काम कोणाच्या डिपार्टमेंटात जालां आसतलें जाल्यार ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटात जाला. केन्नाच ऑब्स्ट्रक्शन हाडूंक ना कोणाच्याच कामाक. खऱ्या अर्थात तिने आपल्या डिपार्टमेंटाचो खरो उपयोग
म्हणजे आपल्या मतदारसंघा खातीर आसतलो, लोकां खातीर आसतलो, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा सारखे महत्वाचे डिपार्टमेंट हाताळटा आसतना आमकां सातत्यात पळोवंक मेळ्ळा. हांव अभिनंदन करता मॅडमीचे, खरोखर खऱ्या अर्थात तिच्या बरोबर तिचे सगळे अधिकारी बऱ्या पद्धतीचे काम करता. म्हणून तर आमकां कितलेशेच इझी रित्या म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची कामां आज अजूनही फाल्यां नवीन रिफॉर्म ती आपल्या डिपार्टमेंटात करता. जे लोक उपयोगी रिफॉर्म आसा ते स्वता तिने केन्नाच पळोवना की जाता तितके बेगीन ते जावचे. हाज्या खातीर तिजो प्रयत्न आसा. तुमचो ज्या पद्धतीचो मोग तिजेर आतां आसा वो फुडें आसतलो अशी हांव अपेक्षा करता. तिच्या नेतृत्वाच्या सकयल ह्या तालिगांव मतदारसंघातलें काम खूब बऱ्या अर्थात फुडें वयता आणि निश्चितच म्हाका दिसता हांव तिका यश आवडीता. फुडलेय फावटी अशाच पद्धतीत खूब तुम्ही बऱ्या पद्धतीचे सहकार्य तिका करतले हाची अपेक्षा करता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.